नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। पास पद्धत सुरू जाय मेरेन कारवार, सिंधुदुर्ग, बेळगाव, कोल्हापूरचे ट्रान्सपोर्टरांक टॅक्स ना, मात ब्लॅकमेलाक भिवन एंट्री टॅक्स रद्द करचे ना, मुख्यमंत्री पर्रीकारान केलें स्पष्ट। गोंय सरकारान प्रवेश कर बेगोबेग रद्द करचो, काँग्रेस UGDPची मागणी। भाजपा म्हणटा भाज्यांचो उणाव ना, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे कांय केंद्रांनी ऑपरेटर पळयतात भाज्येची वाट। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांत गोरवां मारप बंद, ल्हान गोरवां मारतात म्हूण NGOची कागाळ पाविल्ल्यान हायकोर्टाचो आदेश। चौकशेक नेमली समिती, 30 मेरेन रिपोर्ट, मामलेदारान केलो पंचनामो। गोवा मीट कॉम्प्लेक्साक लिजाचेर दिल्ले जमनीचे स्कॅम, लीज सोंपूनय जमीन भायले भायर लाटली एक कंपनीत। प्रकरण दिले अँटी करप्शन ब्युरोक, जमीन घेतले सरकार परत। आणि खेळा मळार ऑस्ट्रेलियांत जावपी एशियाई पॅसिफिक खेळां सर्तीत स्पेशल ऑलिंपिक्स भारत पंगड जातलो वांटेकार। जूनात फुटबॉलाचे संवसारीक सर्तीचे पात्रताय फेरयेंत भारत जातलो वांटेकार। खबरो विस्तारान। पास पद्धत सुरू जाय मेरेन कारवार, सिंधुदुर्ग, बेळगाव आनी कोल्हापूरच्या ट्रान्सपोर्टरांक टॅक्स लावचे ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलां। मात वता वता ते गजालींनी भायल्या लॉबींनी गोंयाक पिडपाचे प्रकार खपोवन घेवचे ना। एंट्री टॅक्स संविधानीक काय न्ही तें कोर्ट थारायतले। मात हेर राज्यांनी टोल आसतना गोंय एंट्री टॅक्स फाटीं घेवचो ना। भाजयेक उजो पेटला, भाजी मेळना ह्यो फक्त वावड्यो म्हणपाचें मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेंत स्पश्ट केलें। एंट्री टॅक्सा वयल्यान वाद जाल्ल्यान तो रद्द करचो म्हूण विरोधकांनी विधानसभेंत मुद्दो काडिल्लो। This entry tax is constitutionally violating the provisions of the constitution. Artificial shortage करता जर जाय जाल्यार तांचेर कशे निर्बंध हाडटले? I have taken proper legal advice before we have issued the notification. Notification is issued. Price rise absolutely काही एक जाल्ली ना. There is an attempt by certain sections. हांवें बाजारान चेक केलो, 15 दीस ते 22 दिसाचे सिरियल्स, शुगर, दाळी हाजो कमीत कमी 15 ते 22 दिसाचो स्टॉक उपलब्ध आहा। रस्त्यार खंयचीच गाडयो आडायल्यो वच्च्यो ना हाजे आमी एश्युरन्स, बिकॉज इट इज अ फेडरल country. We had a discussion with Chief Secretary, Transport Secretary of Maharashtra, Karnataka, and they have all assured us. आता कोणाक जर तूं स्वताहूनच हाडपाची ना गाडी, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हाडून येत ताणें, म्हाका काय ऑब्जेक्शन ना जे. In fact, this makes me think that we should have more centers for vegetable and other items developed, including Goa itself. मादयचेर अडवणूक, विर्डीचेर अडवणूक, तिळारीचेर अडवणूक, आनी आतां भाज्यो आनी हे धाडचे ना. तुमकां कितें रेस्पेद आळ्या ना. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ बेजीक ब्लॅकमेलिंग ऑफ द स्टेट. हांव बाजारान वचून आयलो, सगळे दुकानां तुडुंब आहा, रेट देंवल्यात. कोणाक जर तूं मेळना भाजी जाल्यार तांच्यांनी गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या हाजेर येवचें, दोबरात सप्लाय वाडयला. गाडयो कमी जावन ना बॅन केल्या मुळे, गाडयो वाडल्या. बाजूच्या तालुक्यांनी जे पळय गोंयाक बॉर्डरीचेर जे आमकां इकॉनॉमीक इंट्रस्ट आहा, दे कॅन हॅव पासीस. आय एम ओनली एश्युरिंग वन थिंग, इफ देर आर डिफिकल्टीज I am ready to solve them, and as far as short supply is concerned, indicate to me, we will make arrangement of getting material from anywhere in the country. Verbal instructions are already at the checkpoint not to collect tax from neighboring vehicles, and they are already entering Goa without payment of any tax. गोंय सरकारान प्रवेश कर बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी काँग्रेस आनी UGDP नेटान लावन धरल्या। बेळगांवच्यान येवपी भाज्यो बंद जाल्ल्यान गोवा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या कांय केंद्रांनी सोमारा भाज्यो दिसनाशिल्ल्यो। मात गोंयांत भाज्यांचो उणाव ना अशें भाजपाचे फुडारी म्हणटात।
we welcome the entry tax. What I have suggested is that you can have toll instead of entry tax. You can have toll on the roads that you intend to do. Like you want to 4-lane the road coming from Patra Devi up to Pandit, but that is not yet done. Once it is done, then you can have the toll. Once it is done, because the basic need of the time is to develop the infrastructure. You cannot just compensate by creating an entry tax your other revenues. भाजपा सरकारच्या चुकीच्या धोरणाक लागून म्हारगाय वाडल्या अशी टीका काँग्रेस आमदार विश्वजीत राणेन केल्या. प्रवेश कर रद्द करचो अशी मागणी तांणी केल्या. भाजी बी हाडटा 25 ते 30% वाड जाल्ली आसा. हे भारतीय जनता पार्टी लोकांक दिशाभूल करता, ह्या तरेचे निर्णय घेता की ते लोकांक त्रास जावचे ह्या तरेचे निर्णय घेता. मायनिंग बंद करून अवॉर्ड घेवपी हेच सरकार आनी आयज ह्या तरेचे एंट्री टॅक्स घालून लोकांक फोंडार व्हेल्ले आसा आनी म्हाका तरी दिसता लोकांनी हेजो पूर्णपणे विरोध करचो. काँग्रेसचो हात आसपाचो प्रश्नच ना. हे सरकार काँग्रेसान विरोध केल्लो आसा ह्या निर्णयाक. आमी कित्याक विरोध करता? कित्याक गोंयान भाजी त्या तरेचे प्रोडक्शन जायना. आमचो संबंध कसलोच ना. काँग्रेस पक्ष विरोध करता ह्या एंट्री टॅक्साचो, कारण ऑटोमॅटिकली आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन जाता. गोंयांत येवपी मोटारीचेर लायिल्लो प्रवेश कर बेगोबेग रद्द करचो अशी नेटाची मागणी UGDP फुडारी राधाराव ग्रेसियसान केल्या. पेट्रोला वयले वॅट रद्द केल्ल्यान बुडिल्ली येणावळ वसूल करपा खातीर प्रवेश कर लावप बरोबर न्ही अशें मत राधारावान उक्तायलें. It could have, first it is illegal and it could have repercussions. The other states may also start imposing taxes, and that would also mean that when our people travel out, we'll have to pay. So this tax is uncalled for. If the government has made a faux pas, if the government has made mistake in its earlier decision to reduce tax on petrol by 7 rupees, and the government doesn't find itself in a financially strong position, it cannot go on imposing taxes like this. So our request to the government is to immediately scrap the taxes. गोंयांत भाज्यांचो उणाव ना. भाज्यांचे दर वाडोवपी व्यापाऱ्या आड कारवाय करतले अशी शिटकावणी भाजपा आमदार सुभाष फळदेसायान दिल्या. गोंय सरकार केन्नाच अशें डगमगचें ना की निर्णय घेतना, कारण आमकां खबर आसा खंयच्यान अवाक जातली, खंयच्यान आमकां माल येतलो आनी आमी कितल्या प्रमाणान परत ते दिवपाक शकतले. गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू लोकेट ऑल दोज प्लेसीस वेर इन आर्टिफिशियल शॉर्टेज इज क्रिएटेड. गव्हर्मेंट इज इन द प्रोसेस. इफ आय डिस्क्लोज रायट अवे, we will not be able to nab and trap that. Action against hoarders, people are hoarding vegetables and other stuff. Of course, government will take action against them. इतल्या मजगती गोवा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या गाड्यांक सोमारा भाजी मेळूंक ना. आयज भाजी येवंक ना? आयज ना, काल येयल्ली आनी कालचो स्टॉक आमी आयज घेतला मागीर. ओके, आतां भाजी तुमच्या कडेन ना? आतां सद्या ना. हॉर्टिकल्चरचे गाडये वचोंक नासले? तितकी आयडिया ना, म्हटल्यार आमची काय हांगासर आयज येवंक ना. आनी रेट कसो आहा भाजयेचो? ओके, वाडला? सद्या बिन्स वाडलेले आहा आनी कांदे देंवले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.